नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार नदर मारूया दिसभराच्या घडामोडींचेर। राज्यांतल्या काँग्रेस आमदारांनी फुडल्या वर्सभराचो 30% म्हयन्याचो पगार मुखेलमंत्री मजत निधीत जमा करपाचो निर्णय घेतला। सीएलपीचे पांचूय वांगडी आपलो 30% पगार सीएम रिलीफ फंडाक दितले अशी घोषणा विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतान केल्या। गोंयभरच्या पुलीस स्थानकांचे अग्निशामक खात्याच्या जोडपालवान सॅनिटेशन चालू आसा म्हण म्हायती गोंय पुलिशेन दिल्या। तथ्य आनी सत्य जाणून घेतल्या बगर कसले वादग्रस्त वा आक्षेपार्थ धार्मीक भावना दुखोवपी वा फटीचे संदेश व्हॉट्सएपार फॉरवर्ड करचे न्हय। जर कितें वादग्रस्त पोस्ट फॉरवर्ड केले तर मेंबरां आड वा एडमिना आड कारवाय जातली। तांकां बंदखण आनी दंडाची तजवीज आशिल्ल्याची साबार कलमा खाला ख्यास्त जातली म्हण मार्गदर्शक तत्वां गोंय पुलिशेच्या सायबर सेलान जाहीर केल्यात। सीआरपीसीच्या कलम 144 आणि 144(3) प्रमाणे व्हॉट्सएप ग्रुप एडमिन आणि मेंबरां आड जिल्लोधिकारी ख्यास्त करपाक शकता। गोंयांतल्या 100 दर्या प्रवाशांक घेवन गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटक जहाजाक मुंबय परत धाडली। सगळ्या दर्या प्रवाशांक देऊन थंयच तांकां क्वॉरंटायन करप जातलें। उपरांत गोंय सरकार बसी धाडून तांकां परत गोंयांत हाडटले, तांची परत तपासणी करतले आनी क्वॉरंटायन करतले। गोंयच्या 100 दर्या प्रवाशांमदी मुंबयचे 400 दर्या प्रवाशी आसात, अशी माहिती बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन दिल्या। सोरो तयार करपी कंपन्यांनी सोऱ्या बदला लॉकडाऊनच्या काळात सॅनिटायझराची निर्मिती केल्या। हातूंतले 20,000 लिटर सॅनिटायझर कंपन्यांनी सरकाराक दिला। 9वी आनी 11वेच्या दुसऱ्या सत्राची निमणी परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय शालांत मंडळान घेतला। नापास विद्यार्थ्यां खातीर पुरवणी परीक्षा नव्या शिक्षणीक वर्साक जातली। परीक्षेची तारीख 10 दीस पयलीं कळयतले म्हण शालांत मंडळान स्पश्ट केला। जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाक पाळो दिनासतना गोंयांत दुकानां उक्ती करपी, सुरक्षेचे अंतर पाळूंक नाशिल्ल्या आड तशेंच लोकां आड 23 मार्च ते 9 एप्रिल मेरेन गोंय पुलिशेन 8,553 जाणांचेर कारवाय केल्या। महाराष्ट्रांत दिसान दीस कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे। कोरोनाचे दुबावीत आनी पॉझिटिव्ह दुयेंतींचेर आयुर्वेदीक उपचार सुरू म्हण मुखेलमंत्री सावंतान म्हायती दिल्या। सर्वे करपाक येवपी कर्मचाऱ्यांक लोकांनी सहकार्य करचें। प्रवासी इतिहास कोणे लिपोवचो न्हय। प्रवास केल्ल्याची म्हायती दिवची, भलायकेविशीं म्हायती दिवची म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगलां। कोरोनाचे दुबावीत आनी पॉझिटिव्ह दुयेंतींचेर आयुर्वेदीक उपचार सुरू आसा। कम्युनिटी सर्वे करपी कर्मचाऱ्यांक कामाचें प्रशिक्षण सुरू। 164 पंचायतींनी मान्सूना पयलींच्या कामाक सुरवात केल्या। मुळाव्या शाळांच्या शिक्षकांनी आपलो एका दिसाचो पगार कोविड फंडाक दिवपाचें थारायलां। ह्या खातीर कोणाचेर आमी सक्ती केल्ली ना, तांच्यांनी स्वखोशेन हो निर्णय घेतला म्हण मुखेलमंत्र्यान कळयलां। कोरोना दुयेंसाक लागून राज्यांत लॉकडाऊन चालू आसा, त्या खातीर राज्यांत खर आर्थीक संकश्ट आयलां। ह्या संकश्टाक तोंड दिवचे कशें हाचो विचार सरकारान सुरू केला। त्या खातीर खर्चाचेर नियंत्रण दवरपाक आनी आर्थीक वेवस्था वेवस्थीत करपाक वा जाग्यार घालपाक समिती स्थापीत केल्या म्हण म्हायती मुखेलमंत्र्यान दिल्या। विरोधकांनी टिका करच्या परस सुचोवण्यो ईमेलीचेर धाडच्यो। तांच्या अणभवांचो सरकाराक लाव जावं येता। म्हाका सगळ्यांचे आयकून घेवपाची संवय आसा म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। राज्यांत व्हड प्रमाणात मास्क उपलब्ध आसात, त्या खातीर चड दराचे लोकांनी मास्क विकत घेवचे न्हय। घराकडेन कॉटन कपड्याचे मास्क तयार करून वापरचे म्हण मुखेलमंत्र्यान सल्लो दिला। कोरोनाचेर मात करपाक राज्य सरकारान आयुर्वेदा 19 हे ॲप लॉन्च केलां। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या सहकार्यान हे ॲप लॉन्च केलें। कोरोना विषाणूचेर आयुर्वेद हे वखद न्हय, पण रोग प्रतिकार शक्त वाडोवपाक आयुर्वेद म्हत्वाचें म्हण मुखेलमंत्र्यान कळयलां। ह्यो सगळ्यो घडामोडी तुमकां आरडीएक्स गोवाच्या सोशल अकाउंटाचेर पळोवपाक मेळटल्यो।
ते खातीर फॉलो करात फेसबुक ट्विटर अकाउंट युट्यूबारूय तुमकां ह्यो अपडेट खबरो मेळटल्यो तशेंच जिओ टीव्हीरय तुमकां ही अपडेट मेळटली तो मेरेन देव बरें करूं.